Fear and exciting in the mind of people of Pedne constituency regarding shortage of drinking water due to such number of projects like Mopa International Airport, Ayush Hospital, Industrials at Pedne constituency. People shortage believe that major water supply divert to this project which has resulted in the shortage of water in the domestic as for the local it is nowhere seen the water tanker and bring us by any of these commercial body by the local of area for damage domestic consumption. Speaker sir, हांव निलेश कबराल सराक एक सांगूंक सोदता आतां कितलो टायम लागतलो सद्या लोकांची खूब हालत जाता आतां आनी अजून 2 म्हयने उरल्या आनी पेडण्यान फकत एकूच टँकर आहा येदे व्हडल्या पेडण्यान जाल्यार कितें प्रोविजन केल्लो आहा सद्या उदकाक लागून. पयलीं सुवातेर जो फियर एंजायटी आसा that water supply is diverted to Mopa airport is wrong. थंय WRD raw water दिला आणि WRD raw water दितरे Mopa is doing their own treatment and supplying. That is why तू थंय टँकर वता दिश्टी पडना तुका अशें तुजें सारकें फियर ना ताका. सो थंय एक गोश्ट जाली. दुसरी गोश्ट तुका लास्ट असेंब्लीनूय सांगलें हांवें की प्लांट जे आसा आमी ह्या म्हयन्याचे एंड म्हणजे हे म्हयन्याचे मे एंड म्हळ्यार कमिशन जातले एक 5 MLD मे एंडाक जावचें ना काय दिसता सर. हांवें कित्याक ना म्हटल्यार 8 दीस पयलीं थंयसर विजीट केल्ले जाल्यार म्हाका दिसना मे म्हयन्याक जातले खंय. तेच्या पयलीं आतां लोकांक कितें प्रोविजन केल्लें आसा आतां उदक ना सद्या जाल्यार तूं खूब हालत जाता 10 दीस 8 दीस उदक आसना लोकांक. तेजे खातीर तूं पळय सांगता पळय टँकरी जे प्रोविजन आसा तेका आसा एक टँकर ना ते 3 टँकरी आसा पूण तूं हे पळय सांगला पळय स्पीकर सर की लोकांक टायमार टँकर पावना ते बी 10 दीस लोकांक उदक ना. मोपा स्पीकर सर मोपाक उदक रॉ वॉटर दिना ताका आमी ट्रिटेड वॉटर दिना रॉ वॉटर वयता ते आपण करता. दुसरे जे आसा ताका पेडणे मतदारसंघात 4 MLDचे शॉर्टफॉल आसा हांव मानता आनी तेजे खातीर आमचे जे प्लांट आसा हांवें तुका लास्ट टायम सांगलें तो जागो प्लांट रेडी जातलो पूण पायपलायन घालपाक आमचे कडेन जावचें ना. तुका लास्ट टायम रिक्वेस्ट केलें की तूं इंटरव्यून जा ते आमचे जे प्रॉब्लम जाला तो रायझींग मेन घालपाक जाय तो जागो जाय पायपलायन घालपाक जाय तितू भितर ती जागोचे इशू आसा तुमकांय खबर आसा तितू मातशें तुवें इंटरव्हेन्शन करूंक पडटलें न्हू. जाग्याचे इश्यू आहा ते बरें आहा पूण जागे हेच्या पयलीं जे घेतलेले पळय लोकांचे तेजे अजून पयशे पावोंक ना. पयशे पावना पयशे पावना ते म्हाका हाडून दी स्पीकर सर आमी पळयता कित्याक उरला ते. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.